नमस्कार, आवाज गोयचो बुलेटिनान येवकार। हांव संजना गाणीकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। गोंय पुलिसांची कारवायेची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली तुस्त। ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी जावची म्हूण गृह मंत्रालयाक बरयतले पत्र, सांगता मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत। पेडण्यात सांत पिरायेच्या चलयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात समीर कोरगांवकार आड गुन्यांव नोंद, पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। अंदू सरासरी परस चड पावसाची शक्यताय। हवामान खात्याचो मान्सूनाचो पयलो अदमास जारी, फुडलो अदमास मे अखेरेक जातलो जारी। गोंय पुलिशेच्या गुन्हा फाट्यान ड्रग्स रॅकेटाचो केलो पर्दाफाश। मुरगांव चिकोणा धाड घालून 43.20 कोटींचो 4.325 किल ड्रग्स जप्त। पुरुष नाटकाच्या प्रयोगा वेळार जाल्ल्या लायटीच्या गोळाचेर मंत्री गावडेन काडले हात वयर। जापसालदारकी घेवची सोडून PWD कडेन दाखयले पोट। वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हाताळपान जाला भ्रष्टाचार। बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनी सदस्यांचो घोटाळा नासपाव। काँग्रेसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचे नाव येता फुडें। भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहनदास उलयलो। आता खबरो विस्तारान। गोंय पुलिसांचे कारवायेची मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें तुस्त केल्या आनी परबी भेटयली। गोंयांत भायल्यान येवपी ड्रग्स धरतात म्हूण कांय जाणांक टिका करपाक मेळटा। ह्या प्रकरणाची कनेक्शन थायलंडाक आशिल्ल्यान ताची सखोल जावची म्हूण गृह मंत्रालयाक पत्र बरयतले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंय पुलिशेच्या गुन्हा फाट्यान धरिल्ले ड्रग्साचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयलो। जेन्ना गोंयांत ड्रग्स आयला पयले तेन्ना आमचे ANC आसूं किंवा क्रायम ब्रांच रेड मारून धरल्या उपरांत हे जे टिका करता पळय ताका सांगूंक सोदता धरिनासतना रावंक ना। आमी वयल्यान धरल्या म्हणून तांकां हे जे पळय टिका करूंक मेळटा तांकां हे ड्रग्स खंयच्यानूय येवं। आतां जो तर आमकां ट्रेस जाता त्या प्रमाणे तो थायलंड काय खंयच्या तरी म्हणटा तेणी घेवन आयल्लो। सो तो आमी क्रॅक करप खरेंच आमच्या पुलिसांचे कॉंग्रॅच्युलेट करपाक जाय। इतके पयशे सगळे एअरपोर्ट आनी हें करून दिले। आय एम रायटींग फॉर द म्हणजे हेजे डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून आमी होम मिनिस्ट्रीक सुद्दां बरयतले, कारण इतक्या पयशे नासतना बाकीची सेक्युरिटी गोवा पुलिसांक खरेंच कॉंग्रॅच्युलेट करपाक जाय। हातूंतल्यान दिसनी हेजे व्हडलो फर्स्ट टायम हेजो व्हडलो कन्सायनमेंट जो आहा पळय तो डायरेक्टली रेड करून धरलो। पेडण्या काजने वाठारांत सांत पिरायेच्या चलयेचेर हल्लो करपाच्या प्रकरणात समीर कोरगांवकार आड पेडणे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। गोंय बाल कायदो आनी SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या खाला हो गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ह्या सांत चलयेचेर 14 एप्रिलाक हल्लो जाल्लो। ते उपरांत चलयेचो आवय बापूय तशेंच थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घातिल्लो। 14 एप्रिल रोजी देशभरात गावागावात राज्यात राज्य पातळीवर तालुका पातळीवर व्हडा प्रमाणान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती साजरी करपाची कार्यावळ सुरू आशिल्ली आणि त्याच काळात पेडणे तालुक्यात एका दलित अल्पवयीन युवतीचो छेडछाड करप, तिका मारप असो गुन्हो घडलेलो आणि ताची कागाळ ताच्या आई वडिलांनी पेडणे पोलिसांकडे दिल्ली। पूण पेडणे पोलिसांनी हाचेर 2-3 दीस कांयच दखल घेवंक नाशिल्ली आणि ताचो राग काढत काल राती थळावे नागरिक आणि नागरिकांनी एक धडक मोहीम पेडणे पोलिसांचेर स्टेशनाचेर व्हेली आणि बेगोबेग जो कोण संशयीत आसा तांचेर गुन्हो नोंदवचो आणि ताका अटक करची अशी मागणी केली। त्या उपरांत पेडणे पोलिसांनी समीर कोरगांवकर हांच्या विरुद्ध FIR नोंद केल्या आणि फुडली कारवाई सुरू आसा। आयज जायत्या वाठारात कायदा सुव्यवस्था बिघडल्या कारणान ल्हान व्हड गुन्हे घडत आसात, पूण अशे गुन्हे घडटाना पोलीस फाटी कित्याक रावता की तांचेर खंयच्या राजकर्त्यांचो राजकीय दबाव आसा काय असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा। काल राती पोलीस स्टेशनाचेर जेन्ना
मागणी केली. त्या उपरांत तांणी सांगले की जो कोण संशयीत आसा ताका बेगोबेग अटक करची आनी तांचेर कारवाय करची अशी मागणी केल्या. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोंय पुलिशेच्या गुन्हा फाट्यान मुरगांवचे कोर्टात धाड घालून 43.20 कोटींचो 4.325 किल ड्रग्स जप्त केलो. ह्या प्रकरणात पुलिशेन निंबू विन्सेंट तशेंच रेश्मा आनी मंगेश वाडेकर ह्या जोडप्याक अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंय पुलिशेच्या गुन्ह्या फाट्यान ड्रग्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुरगांव चिकोळणा वाठारांत एकलो ड्रग्स कन्सायनमेंट दिवपाक येतलो अशी माहिती पुलिशेच्या हाताक लागिल्ली. ही माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिशेन सांपळो रचून ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. निबू विन्सेंट आनी मंगेश वाडेकार हांणी चॉकलेटीच्या पाकिटांनी भरिल्लो ड्रग्स विकपाक हाडिल्लो. पुलिशेन दोगांची तपासणी केल्या उपरांत तांचे कडेन 4.325 किल ड्रग्स सांपडलो. बाजारात ह्या ड्रग्साची किंमत 43 कोटी 20 लाख रुपये आसा. ह्या प्रकरणात पुलिशेन वास्को सड्यावेल्या रेश्मा आनी मंगेश वाडेकार ह्या जोडप्याक तशेंच बायणाच्या निबू विन्सेंटाक अटक केली. ह्या ड्रग्साच्या प्रकरणात रेश्मा वाडेकार ही बायल मुख्य सूत्रधार. तिनेच हो ड्रग्स खंयच्यान तरी हाडिल्लो. 2 म्हयन्यां पयलीं ही बायल देशा भायर खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागल्या. त्या वेळारूच हो ड्रग्स हाडला काय कितें असो पुलिशेक दुबाव आसा. ते दृश्टीनूय तपास सुरू आसा. रेश्मा, निबू विन्सेंट आनी मंगेश वाडेकर हांकां हो ड्रग्स सप्लाय करपाक दिल्लो. जेन्ना हे दोगूय जाण हो ड्रग्स घेवन सप्लाय करपाक वयताले तेन्ना ते पुलिशेच्या जाळ्यांत आडखले. हो ड्रग्स खंयच्यान हाडिल्लो आनी तो कोणाक दिवपाचो आशिल्लो ताचो पुलीस तपास करतात. उनको कल ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि देयर इज़ अ लेडी, देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डिलीवर एक कंसाइनमेंट था ड्रग्स का, उसको कहीं पे देने के लिए जा रहे थे. तो कंसाइनमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब कुछ भी हो सकता था. तो हमने लोगों को जब अप्रीहेंड किया तो इट वाज फाउंड दैट इट वाज कोकेन. मतलब इट लुक्ड लाइक कोकेन, क्योंकि जो पैकेट्स जिसमें पैक था उसमें वाइट कलर का पाउडर उसमें दिख रहा था उसके बाहर. तो उसको पैक कैसे किया था उन्होंने कि चॉकलेट्स के पैकेट्स, कॉफ़ी के पैकेट्स उसके अंदर कैमोफ्लेज करके भरा हुआ था. एक छोटे चॉकलेट के पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट बनाया हुआ था जिसमें वो ड्रग्स स्टफ़ था, और चॉकलेट के पैकेट्स मल्टीपल बहुत सारे थे, और कॉफ़ी के पैकेट्स. तो इसमें मिला के एक बड़ा हमको एक कंसाइनमेंट मिला जिसमें मल्टीपल पैकेट्स पाए गए थे. और इसमें अंदर मतलब उसको देखने से, पाउडर को देखने से, सूंघने से समझ में आ रहा था कि इट माइट बी कोकेन. तो उसका इन्होंने ऑन द स्पॉट उसका टेस्टिंग किया. हमारे पास जो फील्ड टेस्टिंग किट होती है, एंड इट वाज फाउंड पॉजिटिव टू बी कोकेन. तो इसमें जो हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले है निबू विन्सेंट. निबू विन्सेंट सन ऑफ पीवी विन्सेंट एलियास विन्सेंट. दूसरी एक लेडी है रेश्मा वाडेकर, ये वाइफ ऑफ मंगेश वाडेकर, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 362 जेटी हार्बर रोड सडा मारमुगांव. तीसरा आदमी है मंगेश सन ऑफ जयवंत वाडेकर. तो ये हस्बैंड वाइफ है दोनों. ये सेम एड्रेस पर रहता है सडा में. तो इनका जिसको जिस कंसाइनमेंट को देख के ये लगा कि ये लोग कहीं से बहुत जिस तरीके से इसको पैक किया गया था और जिस तरीके से बेचने की कोशिश हो रही थी, तो ये कोई सोफिस्टिकेटेड ड्रग डीलर से इन्होंने लिया है. तो ये हम इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आए थे और ये यहाँ पे इनका प्लान किसको देने का था. तो अभी तो हमने इनको अप्रीहेंड किया है जस्ट अभी, तो उसकी इंटरोगेशन वगैरह चल रही है. तो इसमें जो 3 लोग थे उनका अलग अलग रोल ये समझ में आ रहा है कि वो लेडी जो थी, लेडी ने कहीं से प्रोक्योर किया था, रेश्मा वाडेकर जो मैंने आपको नाम बताया, और वो बाकी दोनों लोग नीबू विन्सेंट और उसका हस्बैंड जो है मंगेश वाडेकर, उसके थ्रू ये कहीं पे बेचने की कोशिश कर रही थी. तो उसी दौरान हमने इनको अप्रीहेंड किया है. टोटल इसका जो ड्रग्स का जो पाउडर था उसका जो हमने पैकेट से बाहर निकाल के मेजरमेंट किया था वो 4.32 kg के लगभग आया, जिसकी मार्केट वैल्यू 43 करोड़ होती है. तो 43 करोड़ 20 लाख. तो ये इट इज़ दी बिगेस्ट सीजर ऑफ गोवा पुलिस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत जाल्ल्या पुरुष नाटका वेळार जाल्ले लायटीच्या गळाचेर मंत्री गावडेन हात वयर काडल्यात. जबाबदारी स्विकारपाची सोडून मंत्री गोविंद गावडेन PWD कडेन बोट दाखयलें. नाटका वेळार लायटीन तांत्रीक बिगाड जावपाच्या प्रकरणांत वांगडी सचिवा कडल्यान अहवाल मागयला. 1-2 दिसांत अहवाल मेळटलो म्हूण मंत्री गोविंद गावडे सांगता.
2 दीस पयलीं अभिनेते शरद पोक्षे हांच्या पुरुष नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली. हे फाटभुंयेर कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर ताणें हात वयर काडल्यात. सरळ जबाबदारी स्विकारपाची सोडून ताणें PWD कडेन बोट दाखयलें. नाटक सुरू आसतना लायटी बंद पडप ही तांत्रीक गजाल. हे विशीं आपणे खंय अहवाल मागला. 1-2 दिसां भितर अहवाल मेळटलो अशें ताचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वक्फ बोर्डाची मालमत्ता हाताळपान भ्रष्टाचार जाला. बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनी सदस्यांचो ह्या घोटाळ्यांत आस्पाव आसा. ह्या प्रकरणात काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी तशेंच अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांचें नांवूय फुडें येता असो गंभीर आरोप भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहनदास अगरवाल हांणी केलो. पणजेच्या भाजपा मुख्यालयान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. गरीब मुस्लिम लोकांक अर्थीक दिश्टीन सक्षम करपा खातीर आशिल्ल्या वक्फ जमनीचो गैरवापर जाला. सरकार आतां सगळ्या वक्फ मालमत्तांची म्हायती ऑनलायन पोर्टला वरवीं लोकां खातीर उक्ती करतले. तशेंच बेकायदेशीर कब्जो केल्लो वक्फ बोर्डाच्यो जमनी परत्यो ताब्यात घेवन त्यो गरिबां खातीर हॉस्पिटलां आनी शिक्षणीक संस्था उबारपा खातीर करतले अशें भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राधा मोहन दास अगरवाल हांणी सांगलें. इस भ्रष्टाचार में शामिल है, सच्चा कमेटी ने खुद लिखा है, अधिकांश संस्थाओं के मुतवल्ली, वक्फ बोर्ड के मेंबरान, वक्फ बोर्ड के CEO और बहुत सारे राजनीतिक दलों के नेता. मैं अगर आपको उदाहरण देने लगूं तो कोई ऐसा नेता बचेगा ही नहीं जिसने भ्रष्टाचार नहीं किया, जिसने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया. मुस्लिम है तब तो 100%, अगर वो भाजपा का नेता नहीं है तो. उदाहरण दे सकता हूं, एक जांच हुई है कर्नाटक में. जांच करने वाला माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन है अनवर मानपाड़ी. उन्होंने ऑफिशियल रिपोर्ट दिया कि कर्नाटक में कुल 54,000 एकड़ जमीन है. 29,000 एकड़ जमीन बेच दी गई. 2,30,000 करोड़ का घोटाला हुआ और एक भी ऐसा कांग्रेसी नेता कांग्रेस में नहीं है कर्नाटक में जिसने वक्फ की जमीन को लूटा नहीं. उन्होंने 15 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नाम दिए. एक नाम मैं खाली आपको दे करके जाऊंगा. कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक में वक्फ की संपत्तियों के लूट के आरोपी पाए गए हैं. उनका नाम उस रिपोर्ट में शामिल है. अनवर मानपाड़ी जी ने खुद वक्फ कमेटी के लिए बनाई गई JPC में उपस्थित हो करके उसके सदस्यों को वह सूची प्रस्तुत की है. ब्युरो रिपोर्ट. सेवेंत असताना वेगवेगळ्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी आस्पाव आशिल्ल्या वीज खात्याच्या 6 कर्मचाऱ्यांचेर खात्यांतर्गत कारवाय जाल्या. 2022 सावन आतां मेरेन 6 जाणांचेर वेगवेगळी कारवाय जाल्या. 2 जाणांक सेवेंतल्यान काडून उडयले जाल्यार 2 जाणांक निलंबीत केला जाल्यार 2 जाणांचेर तात्पुरती कारवाय केली. पळयात. वेगवेगळ्या प्रकरणांनी घुसपिल्ल्या वीज खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचेर खात्या अंतर्गत कारवाय जाल्या. 2022 सावन आतां मेरेन वीज खात्यान 6 कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय केल्या. भ्रष्टाचाराचो आरोप आशिल्ल्या ज्युनियर अभियंत्याक 2 टप्प्यांतली पगार वाडूच दिवंक ना अशें आसलें तरी ताचे वेली केस मात कोर्टात चालू आसा. जाल्यार पॉस्को कायद्या खाला एका लायन हेल्पराक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. तशेंच खून प्रकरणात दोशी आशिल्ल्या ड्रायव्हराकूय सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. खुनाचे घडणुके उपरांत ताका अटक जाल्ली, मात अतिरिक्त सत्र न्यायालयान ह्या प्रकरणात ताका जामीन मंजूर केलो. दुसरे वटेन गैरव्यवहार प्रकरणात एका क्लार्काक सेवेंतल्यान काडून उडयलो जाल्यार दुसऱ्याक वेंचणुके वेळार फटवणूक प्रकरणात अटक जाल्ली. उपरांत ताका जिल्लो अधिकाऱ्यान सेवेंतल्यान काडून उडयलो.
तशेंच पॉस्को कायद्या खाला अटक जाल्ल्या लायन हेल्पराक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री लयराई देवीचे जात्रेचे फाटभुंयेर सध्या शिरगांवांत उमेदीचे ल्हार फाकपाक लागला. देवस्थान समिती लेगीत कामाक लागल्या. मजगतीं भाविकांनी लाकडाचे बरे परस्पर होमखण सुवातेचेर उडोवचे न्हय अशी विनवणी देवस्थान समितीन केल्या. देश विदेशात नामना जोडिल्ली शिरगांवचे श्री लयराई देवीची जात्रा अंदू येता त्या 2 मे ह्या दिसा जातली. जात्रे वेळार लाखांनी भक्त शिरगांव गांवांत येतात. जात्रा सुरळीतपणान जावची म्हणून देवस्थान समिती आतापासूनच कामाक लागिल्ली आसा. जात्रा आमची आसा लयराईची ती 2 तारीख जात्रा आसतली आणि 3, 4, 5, 6 ह्या दिसांनी कौलां आसतली. त्या संदर्भात आमची देवस्थानची पुरे तरेन तयारी चालू आसा की लाकडां हाडपाची म्हणा खातीर लाकडां, रंगरंगोळी, साफ सफाई हे काम आमी प्रत्येक गटांनी चालू केलां आणि ते एक 4-5 दिसांनी ते कंप्लीट जातले. म्हणजे जत्रेची पूर्व तयारी म्हणजे सादारण आमी सगळीच केल्ली आसा आणि आमकां सगळ्या लोकांचो साथ आसा. हांगा जात्रेक सादारण कितलेशे भावीक येतात सादारण? ना कितें आसा जात्रेक भावीक दिसान दीस न्ही नंबर वाडत आसा. तसो नंबर आतां मेजपा सारको ना. लाखांनी लोक येतात आणि आता कितें आहा लोकां कडेन वाहनां आसल्या कारणान लोक येता दर्शन घेता परत वयता. तशें धोंडाक ते कितें आहा सकाळीं येता परत फराळाक घरा वता गोंयचे बी आसा ते आणि सांजचे परते येता गाडी घेवन. तशें नंबर हे करप न्ही सामको डिफिकल्ट जाता. पूण लाखांनी लोकांची ये जा चालू आसता. मागीर दुसरे दिसा पासून जे कौलांक आसा ते बी कंटिन्यू आसा. ते बी लाखांनी लोक येतात देवच्या दर्शनाक कौल घेता आणि ते आपले समाधान करता. ती कौल देवाक बघून ते एक तरेन तांकां समाधान मेळटा. मजगती आगमन केल्ले प्रमाण सध्या भाविकांकडल्यान होमखण स्थळाचेर लाकडांचे भरे घाल्यात. मात हे भरे होमखणाक वापरिनात. भरे घालचे पयलीं देवस्थान समिती कडेन संपर्क करचो असो उलो देवस्थान समितीन मारला. देवस्थानान निर्णय घेतला म्हणजे आता की लोक भरे घालपाची पद्दत न्ही ही आमच्या हितून ना. कित्याक जो पर्यंत आमचे होमखण जायना न्ही तो पर्यंत होमखण हे फक्त आमचे होमखाडी म्हणून सेवेकरी आसा न्ही तो मुळगोवचे जात्रेचा एक भरो घालता. एकूच भरो आमचो आणि त्याच्या नंतर होमखाडी जो कावळ्या रानांसून न्हंयसून लाकडां हाडटा ती दाळ्या नंतर कोण तरी एक पयलीं लाकडां भरे घालताले. पूण आज कितें जाला की फॅशन जावन पडल्या आणि कोणाचे कोणूय लाकडां हाडटा न्ही आणि ते घालता कसलेय घालता. तांदूळ घालता, दिणो घालता, कसलेय घालता. म्हणजे काजीची घालता, आंब्याची घालता. ही दिखाची झाडां ही दोनी जाणां होमखाणांत वयता तांकां मारत बसूंक शकता. लोकांक हांव लोकांक अशें आवाहन करता आजूय बी की तेंच्यांनी जाता तितकी लाकडां हाडपाचो प्रयत्न करूंक येना आणि ती लाकडां आमी वापरचें. कितें ते आंगवण आल देवस्थाना कडेन संपर्क करचो. जेंच्या कोणाक त्या संदर्भात कितें विचारणा करपाचें आनी कितें करपाचें आसा तर तेंच्यानी देवस्थान कमिटी कडेन संपर्क सादचो. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. रोझरी बॉयज दवल्ली झरी वाडोवन सेंट रिटा बॉयज मायणाक 2-1 गोलान हारोवन 18व्या रिबेलो पंडल फुटबॉल सर्तीचे क्वॉर्टर फायनलींत प्रवेश केलो. ही मॅच सेंट रिटा चर्च खेळा मैदानाचेर जाली. मॅचीचे सुरवाती पासून दोनूय पंगडांनी आक्रमक खेळ केलो. 10व्या मिनटाक रोझरी बॉयजाच्या अजय राजान गोल केलो. उपरांत 15व्या मिनटाक सेंट रिटाच्या स्टेलोन ऑलिव्हरान गोल करून आपल्या पंगडाक 1-1 अशी बरोबरी करून दिली. 45व्या मिनटाक अजय राजान परतून आनीक एक गोल करून रोझरी बॉयज दवल्लीची आघाडी 2-1 वेली. आज गेम बरी आहलोली. बॉल पोझिशन सगळे आमगे आहलोले बट आमकां चान्सीस मेळ्ळा ते आमकां क्रिएट करूं जालें ना, घेवपा जालें ना. बट सगळी गेम आमगेली आहली. बॅड लक आमकां. कितें चुकलें दिसता तुका गेमीक? चान्स मेळ्ळा ते आमी घेयले नाय. सगळे चान्सीस क्रिएट केलोले बट आमगे स्कोर जालें ना. कितें चुकलें? शूट चुकले फिनिशिंग चुकलें. तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा? फ्युचर सद्या हॉटला वयता आनी क्रूज लायनीचे वचपाक एप्लाय केलो आहा. फुटबॉल लायन सोडटलो? फुटबॉल लायन बट चूज करपा पडटा फ्युचर फुटबॉल. बट तितलो टायम आसा तो त्या टायमा भितर ती दाखोवपा आसा. आतां ते धाकट्या भुरग्यां खेळटात न्ही फुटबॉल 14-15 तांकां तुजी मॅसेज कसली? आमकां सांगपा म्हळ्यार हार्डवर्क करपाचो आनी जात तितू प्रॅक्टीस करपाची आनी टॉप प्लेयरागे मॅचीस चोवपाच्यो फुटबॉल मॅचीस टीव्हीचे आनी जात तितू ट्राय करपाची उंच लेवलाचेर पावपाक आनी 100% दिवपाचें.
तुझी गेम कशें लागली तुझी गेम तुका? लागलेली सद्या आज म्हाका ओके लागली आमगे गेम बरी लागलेली बट चान्सीस मेळ्ळा ते आमी घेवपा जाय आसलेले कित्याक गेम सगळी आमगेली आसलेली पोजिशन सगळे आमगेले आसले. ओके थँक्यू. मोर्जे वाठारांतल्या खिंड गार्डनाची सामकी चवथिकाय जाल्या. ह्या गार्डना खातीर कोट्यांनी रुपया खर्च केल्यात. मात ह्या गार्डनाच्या देखरेखीचेर दुर्लक्ष जाल्ल्याचें दिसून येता. ह्या गार्डनांत आशिल्ल्या सुविधांची वायट स्थिती जाल्या तशेंच सगळे कडेन हळशीक परस चल्ल्या. देखून पर्यटन खात्यान हातूंत लक्ष घालचें आनी ह्या गार्डनाची पळोवणी करून दुरुस्ती करची अशी मागणी जाता. आज आम्ही खिंड गार्डन जे मोर्जे वाठारात तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी मोर्जी हांगासरल्या मोरजाई देवस्थान समिती महाजनां कडल्यान जागो घेवन हातूर एक बऱ्यापैकी गार्डन उभारपाचें काम सुरू केल्लें आनी हे गार्डन स्वदेश दर्शन योजने अंतर्गत सुरू जाल्ले आनी हातूर तरेतरेचे सुविधा उपलब्ध करपाची येवजण पार्सेकर यांनी आखिल्ली आणि त्यानुसार तशा प्रकारचे सुविधा जाले. तांचो पराभव जाल्या उपरांत ह्या गार्डनाचेर तसो दुर्लक्ष जाल्ल्या कारणान हांगासर फूड कोर्ट आशिल्लो, वेगवेगळे स्टॉल आशिल्ले, योगा करपा खातीर सेंटर जागा आरक्षीत आशिल्ली ती जागा तशीच पडलेली आसा. आयज जर योगा सेंटरान थंय वचात जाल्यार कबुतरांची विश्टा घाण पडलेली आमकां दिसून येता. तर दुसरे वाटेन जे बाकी ह्या कन्स्ट्रक्शनानच जी जागा आशिल्ली गार्डनची ते जागेत वेगवेगळे हड्स उबारलेले आसात. कसल्याच प्रकारचो परवानो न घेता थंयसर स्विमींग पूल उभारला. पंचायतीन हाचेर आक्षेप घातलेलो आसा आणि एखाद्या वेळा सरकारी जागेचेर जर सरकारानच परवानो घेनासतना असे जर प्रकल्प उभारले तर सर्वसामान्य नागरिकांनी कोणाकडे दाद मागची असो प्रश्न निर्माण झाला. सरकारान हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. फाटल्या वर्सा आमचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, थळावे आमदार जीत आरोलकर पंचायत मंडळान हांगासर एक भेट घेऊन जे गार्डनान ज्या काही असुविधा आसा ते सुविधा पुरवपा खातीर मागणी केली आणि त्यानुसार पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी तत्कालीन अधिकाऱ्यांक ते सुविधा पुरवपाक आश्वासन दिल्ले, आदेश दिल्लो, पूण ताची आयज मेरेन पूर्तता जावंक हाचे खातीर आता परत एकदा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी हांगासर भेट दिवन ते सुविधा उपलब्ध जाल्या आसा काय हाची तपासणी करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. निमणे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण टीव्ही कोमनदादीची सुवातेन बेकायदेशीर रितीन बांदिल्ली लाला की बस्तींतली घरां मातये भरवण केली. पळयात पुराय बातमी. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण टीव्ही कोमनीदारीच्या सुवातेत बेकायदेशीर रितीन बांधिल्ली लाला की बस्तीतली घरां माती भरवण केली. ही घरां कोमनीदारीच्या सुवातेर अतिक्रमण करून बांधिल्ली. देखून आता निमणे 5 पोलीस निरीक्षकांच्या नेतृत्वाखाला सुमार 100 पोलीस तैनात करून ही घरां मातये भरवण केली. मुळात ही लाला की बस्ती नसून औचित्यवाडो आशिल्ल्याचे खुद्द लाला वेपारी सांगता. तसेच या लोकांक कोमनीदादीन भायल्या भायर एनओसी दिल्ल्याचे तो सांगता. आयकात ताचे म्हणणे. डेमोलेशन चालू आहा म्हणजे कितें आहा, एक तरी पयलीं ते स्टे घेतलेली तेंच्यांनी कोण रावतात पळय तेंच्यांनी हायकोर्टाची स्टे घेतलेली. स्टे घेवन ते पेंडींग उरलेले. पयलीं डेमोलेशन येयल्ले ते कितें स्टे घेतकूच पेंडींग उरले उपरांत आतां ते हायकोर्टाची ऑर्डर एगेन्स्ट गेली ती डेमोलेश करचे म्हणून येयली ऑर्डर.
पहिली लालाची बस्ती नावाच्या पहिली दुसरं नाव आलेलं आहे का? ना दुसरं नाव फक्त अवचेतवाडो. औचित्यवाड म्हणून. हो अवचेतवाडो थिवी बार्देस गोवा असे असले थिवी अवचेतवाडो. मग अचानक लालाची बस्ती कशी झाली? नालायकी बस्ती जावपाचें कारण म्हणजे कितें मनोज परब हांगा येतालो आनी व्हिडिओ काडटालो फोटो काडटालो सगळे काडून व्हरतालो. तेणें नांव दवरलें तें लालाकी बस्ती म्हणून. हांगा लालाची बस्ती म्हणून नाच. हांगा फक्त अवचेतवाडो. कमले दादीन थोड्यांक एनओसी दिल्या 100 मिटरांक विदावट एनओसी म्हाजी. हांवें एनओसी दिवंक ना कांय दिवंक ना. तेंच्यांनी पयलीं ते 100 मिटरांक म्हणून अशें दिल्ले आहा थोड्यांक एनओसी. कमले दादीन दिल्ली आहा. दिल्ली आहा हय एनओसी. हां ना म्हाका खबर ना भितरल्यान दिल्ली ती. कित्याक म्हाका खबर आसता जाल्यार म्हाजी एनओसी जाय पडटा. टॅनंटाची एनओसी जाय न्हू पयलीं फर्स्ट. विदावट एनओसी कांय दिवं नजो. ही पयलीं कमले दादीन दिल्यात तांकां भितर ते. For many years, 15+ years, people staying over here, they appealed in various courts, various forums, but finally it is a victory of law, justice, and finally what is wrong is wrong. How many structures? There are 23 structures to be demolished as per the list. Any demolition खूब आसा, in the sense not with this particular basti only. We have received a directive from the High Court wherein all illegal structures on communal land, you all must be aware of this, the press, are supposed to be demolished. So this is just the beginning. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. जमीन आतासपाच्या प्रकरणातलो खापो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकीन घाल्ले रिट पेटिशन उच्च न्यायालयान भायर मारले. आपूण जेलींतल्यान पळून वचपाचें प्रकरण ओल्ड गोवा पुलिसे कडल्यान काडून ते CBI कडेन दिवचे म्हूण ताणें मागणी केल्ली. आवाज गोयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा.